जो मेरेन संजीवनी साखर कारखाना सुरू करना तो मेरेन गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेचे वांगडी साखळी उपोषणाक बसतले। सरकारान संजीवनी साखर कारखानो सुरू करून शेतकऱ्यांक प्राधान्य दिवचे। तशेंच हे उपोषणाक तेको दिवपाक महाराष्ट्रातले शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील गोंयांत आयल्यात। गोमंतक ऊस उत्पादन संघटनेचे वांगडी साखळे उपोषणाक बसल्यात। जो मेरेन सरकार ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांक न्याय दिना तो मेरेन उपोषण चालू उरतले असो निर्णय शेतकऱ्यांनी घेतला। सरकारान ऊस उत्पादन संघटनेच्या शेतकऱ्यांच्यो मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी उपोषणाक बशिल्ल्या शेतकऱ्यांनी केल्या। की इथेनॉल आम्ही पीपीपी तत्वाचेर सुरू करपाक सोदता तेन्ना आम्ही ते टेंडरिंग हे करून जात तितले बेगीन तयार करता आणि आम्ही त्याची वाट पळयता। सरकार इथेनॉल प्लांट आमकां हिरवो कंदील दाखयतलो आणि आम्ही पयलीं आशिल्ले तशे जोमान उशल रोयतले। आज आम्ही हँगिंग पोजिशनार आसा कित्याक जाणा सरकारान सांगलेले इथेनॉल प्लांट आपण चालू करतलो म्हणटा आम्ही आशे दवरून आसा आज ना फाल्यां सरकार इथेनॉल प्लांट चालू करतलो आणि शुगर फॅक्टरी म्हणजे आम्ही परत आशिल्ले तशे ऊस रोवन परत आम्ही आशिल्ले तशे आमचे बरे पोजिशन आसतले हेजे खातीर आम्ही आशिल्ले। पूण आज पर्यंत आम्ही सरकार सांगता तशे फुडें वचत गेले पूण तेजे तोडगो आयलो ना आणि हो तोडगो येवप आता 4 वर्सां आम्ही वाट पळयली शेतकऱ्यांनी मुखाट्यांनी 1, 2, 3 खेपा आंदोलनां केली। आंदोलन नाइलाज म्हूण करची पडली कित्याक सरकार आमकां दारां उबे करून घेना आमची चौकशी करना आणि आता तीच वेळ आयल्या आमकां सांगलो जो इंडस्ट्री वालो कोण घेवपी आसा तेका हाड आम्ही हाडलो सरकार पर्यंत गेले। सरकारान सांगले आपण म्हयने भितर हेजे तोडगो काडटा आणि आमची हे करता पण अजून पासून त्याची काय झाले ना आणि आम्ही सरकार दरबारात वेळोवेळी अपॉइंटमेंट मागत आसा आमकां अपॉइंटमेंट दिलो वचना तेन्ना आमकां आनी पर्याय ना म्हणून आम्ही आता धरणे आंदोलन करून हांगा फॅक्टरीच्या दारां बसून अंतिम निर्णय घेवपाचो ठरयला। बाबा गोंयांत शेत रोवपाचें की ना उशेल रोवपाचें की ना फॅक्टरी जातली की ना जाल्यार आमकां खंय तरी डायवर्ट जावपाक जाय कितें जाल्यार आमचे हेजे पर्याय काडपाक जाय आणि जो पर्यंत सरकार आमकां स्ट्रेट वे सांगना बाबा आमचे ऊस रोवप ना आमची फॅक्टरी ही फुडें केन्नाच चालू जावची ना तर सांगचे आणि आमकां हितूंतल्यान मुक्त करचे अशी माझी इच्छा आसा। तेन्ना आमी सगळे हांगा सरकार सांगा बसून बसोन रावतले अशी आमची ध्येय आसा। जे आमची मागणी मान्य जाय तर आम्ही हांगाच बसले आमचे साखळी आंदोलन म्हणटा ते आसतलें। आज आमचे थोडे फार्मर त्यांचे काय देवाचे कितें आहा तेका लागून येवना तेन्ना फाल्यां आमचे चड फार्मर आसतले आणि आमकां जो मेरेन उतर मेळना तो मेरेन आमी साखळी ऑपरेशन चालू आसतलें। जर हांगा जर जायना जायत जाल्यार आमचो फुडें वचपाचो प्रस्ताव आमचो आसा फुडें चालू आसा। मेन डिमांड आमचो कारखानो जो आसा तो आमचो चालू जालो जाय। आमकां तुमी साखर करा किंवा इथेनॉल करा कितेंय करा पण आमकां शेतकऱ्यांक हितूंतल्या सोडून आमकां बरे भशेन आमकां ते काम चालू जालें जाय अशें म्हणून आमी एक सरकाराक मागणी केल्ली आसा ती आमची मागणी मान्य जाली जाय। आमी आज सतत सरकारा कडेन पाठपुरावो करीत आसा की आमकां फॅक्टरी चालू करपा खातीर आनी सरकारान आमकां सांगलें हे आमकां कंपेन्सेशन दितना की 5 वर्सां भितर तुमकां फॅक्टरी चालू करून दितली। सरकारान कंपेन्सेशन दिवपाचें उतर पाळ्ळां। आमकां म्हळ्यार कंपेन्सेशन फाल्यां 2 वर्सांत कंपेन्सेशन बंद जातलें तेन्ना शेतकऱ्यांक प्रश्न कितें आनी आमचे कडेन कांय आसचें ना साधन। आमकां ही कॅश क्रॉप म्हणजे एक ऊसाचें पीक वर्सान घातली की आमच्या हातीर रोखडेच पयशे पडटाले तशें आनी खंयचें क्रॉप ना। फॅक्टरी चालू करपाक सरकारान सांगलें आमकां परत गव्हर्मेंट केन्ना फॅक्टरी चलोवपाक शकना तेन्ना तुमकां पीपीपी तत्वाचेर हांगा कारखानो उबो जातलो तें उतर सरकारान मान्य करचें आनी आमकां जाता तितले बेगीन ह्याच वर्सा भितर जी पार्टी येयल्या ती वर्स भितर हो कारखानो चालू करपाक तयार आसा आनी तेणें प्रस्तावूय दिला। तो प्रस्ताव स्विकारून हो कारखानो चालू करपाक सरकारान तेका हें दिवन हो कारखानो चालू जावचो कामगारांचोय थोडोसो प्रश्न सुट्टलो आनी शेतकऱ्यांचो प्रश्न सुट्टलो आनी फुडलीं जेन्ना कांयच कंपेन्सेशन हाती पडचें ना तेन्ना शेतकार आसा हो एक काम नासलो जावं हेजेर आज बाकी क्रॉप खंयचेच ना की अशें सुटसुटीत पयशे मेळपाचे तेन्ना ह्या हितूंतल्यान सरकारान शेतकाराक एक बरो पर्याय दिवचो आनी पीपीपी तत्वाचेर ही चलोवचे पयलीं आमकां सांगलें तें उतर पाळचें। गोंयचेच न्हय तर पुराय देशांतल्या ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांक एकठांय करून हो संजीवनी साखर कारखानो कसोय करून सुरू करतले अशें उतर महाराष्ट्रातले शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष रघुनाथ दादा पाटील हांणी दिलें। फार मोठ्या दूरदृष्टीने भाऊसाहेबांनी ही कारखानदारी गोव्यामध्ये सुरू केली आणि आज दुर्दैवाने ती बंद पडत आहे। हे वर्तमानपत्रात समजल्यानंतरच आज धरणे आंदोलनाला मी आलेलो
आता आमची भूमिका एवढीच आहे की देशाला इथेनॉलची गरज आहे, साखरेची गरज आहे आणि गोव्यामध्ये ऊस उत्पादकही भरपूर आहेत. त्यामुळं हा कारखाना चालू झाला पाहिजे या मताचे आम्ही आहोत. गावोगाव फिरून आम्ही गोव्यातील जनतेला हा कारखाना कसा आवश्यक आहे हे पटवून देऊ आणि केवळ गोव्यातल्या नाही तर संबंध देशभरच्या शेतकरी संघटना, मी सिफाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष आहे, त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील शेतकरी संघटनेचा अध्यक्ष आहे. आम्ही गरज पडल्यास महाराष्ट्रातील नाही तर देशातील सगळे शेतकरी या गोमंतक ऊस उत्पादक लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या मागे उभे करू. पण हा कारखाना सुरू केल्याशिवाय सोडणार नाही ही आमची भूमिका आहे. आम्ही संजीवनी साखर कारखान्याकडे आसा, ज्या जाग्यार आज तेंच्यांनी जे ऊस उत्पादक आसा त्यांनी हांगा साखळी आंदोलन चालू केले आसा आजपासून आणि तेंच्यांनी सरकाराक वेळ दिला आसा की जो पर्यंत सरकार आमचो विचार करिना, जो पर्यंत सरकार कारखानो बेगोबेग चालू करना तो पर्यंत आम्ही हांगा साखळी आंदोलन चालूच दवरितले. सकाळीचे 9:30 वरांचेर हे साखळी आंदोलन चालू जातले दर दिसाक आनी सांजे 5 पर्यंत हांगा साखळी आंदोलन तेंचे आसतले. आणि त्यांची म्हणणे अशी आसा की गोंयचो जो ऊस पीक जो ऊस शेती आसा तेका सरकारान प्राधान्य दिवचो. जो कॉन्ट्रॅक्टर हाडून दिल्लो तेका सविस्तर तेका बेगोबेग फॅक्टरी चालू करपा खातीर परवानगी दिवची अशी तेंची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धारबांदोडच्यान एकनाथ खेडेकर.